आमी आतां कितलींचशी म्हयने वास्को जो चिकन मार्केट आहा तेजी हे पळयतात. जेन्ना पयलीं आदले जे कावन्सिलर आहले तेन्ना हांगा टायम टू टायम सगळी क्लिननेस जाताली, पूण जेन्नाच्यान एडमिनिस्ट्रेटर हाडलेलो तेन्नाच्यान हे मार्केटाची पाड मारली. हांगा एक फाटी गार्बेज डंपिंग पण हे आहा, यार्ड आसा. हांगासर जर आमी पळयत जाल्यार हांगा चिकन मार्केट आहा आनी हार्डली 5 ते 6 मिटराच्या डिस्टन्साचेर हो गार्बेज डंपिंग प्लांट हेंच्यांनी म्युन्सिपाल्टीन केल्लो आहा. हे जो बाजारांतलो जितलो वेस्ट जाता ते हांगा डंप करतात आनी मागीर तो सेग्रिगेट करून सडा जो गार्बेज डंपिंग आहा थिंगा व्हरून सेटल करतात. सो आमी म्युन्सिपाल्टीक आनी काल गोवा पोल्युशन बोर्डाक आमी कंप्लेन केल्ली आहा की हांगासर जेन्ना मार्केट आसा हांगा खावपाच्यो वस्तू मेळटात, लायव्ह चिकन मेळटा. सो हांगासर जे फ्लायज आसात ते हांगासर वॉटर बॉर्न डिजीज आतां पावस येयल्लो आहा, हांगा वास्को डेंगू मलेरिया केसीस वाडले आहात, हांगा उदक सांठोवन उरता. सो सरकारान म्हाका दिसता हेचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा आनी हो जो डंपिंग यार्ड आहा तो म्हाका दिसता त्वरीत बंद करपाची गरज आहा. ते हांगासर लागींच सगळी चिकनाची दुकानां आहात आनी बाकी हेर भाजी मार्केट आसा. सो हांव सरकारा कडेन मागता की बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी बंद करपाचें. मोशील इनामदार हा आता जे केला हिंगा मार्केटान ते फुडें आहले ते कचरो बी काडून ते बरें केला. आमी मातशे हॅपी जाला आनी ते कितें आहा ते आमची एक मार्केटान फॅसिलिटी दिवपाक जाय ते बरे भाशेन. असलें केलें न्हू हांव म्युन्सिपाल्टीक थँक्यू म्हणटा ते हांगा बरें केला म्हणून. आज आमी सेग्रिगेशन शेडीक विजीट दिल्ली हांव आनी आमचे VCP आनी थिंगा पळयता जाल्यार सगळो कचरो जाल्लो आपलो. एक्चुली ती शेड आसली ती आमची बेलिंग करपाची शेड आसली आनी थिंगासर सगळे बेल करून दवरलेले आसले. ते लास्ट सायक्लोनान ते बेल्साचे ते हे सुटले आनी सगळो कचरो जाल्लो. ते हांव नोटीस केल्या बरोबर हांव आनी VCP वचून डायरेक्ट एक्शन घेतलें आनी आज ते सगळी शेड क्लियर केला. हेच्या फुडें हांव लोकां कडेन रिक्वेस्ट करता की थंय जाणून बुजून कचरो उडोवपाचो न्हू आनी ते नितळ दवरपाचें पळोवपाचें मातशें. आनी ते आमी ते कचरो बंद करून खाली ते बीन्स आहा ते भितर दवरले. पयलीं डे टू डे हांगा क्लियर केल्लो सगळो कचरो क्लियर जातालो, पूण कॉन्ट्रॅक्टरान मदीं सांठोवन दवरलो कचरो आनी ताज्या बद्दल इतल्यो कंप्लेन जाल्यो की आमी कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां चेंज केलो. आतां ताज्या मदीं मागीर कितें जालें, सायक्लोन जालो, कोवीड वाडलें, ह्या सगळ्या हातून आमचो स्टाफ खंय तरी हातून उरून तो ब्लॉक वाडत गेलो कचरो. पूण आतां आमी घाला ऑलरेडी क्लीन जाल्लें आसा, थोडेशें उरलां आनी हाज्या फुडें वी टेक केअर की हाज्या फुडें आनी असो पायलअप जावपाक दिवचो ना, कित्याक पायलअप जालो की मागीर प्रॉब्लम जाता. सो आतां क्लियर केलो आसा, ऑलमोस्ट जाला. सो इमिडिएट एक्शन घेतल्या आनी सांगतकच की स्टाफ रिक्रूट करून आमकां बरी प्रॉब्लम दिसले मातशे लेबराचे बी. आतां पूण सगळे जाग्यार पडला, लेबर बी सगळे घेतले आनी आतां क्लियर जाला.